कापणी आणि मळणी मशीन हे आम्ही उपलब्ध करून दिता आणि हांव संचालक जालो थंयच्यान हांव आमच्या वाड्याचे स्वताच्या जे कितें सरकार हेचो जे कितें रेट आसा म्हणजे 2800 रुपया रेट आसा तेचो आनी तातूंत गव्हर्मेंट म्हणटा तशे सपोर्ट प्रायस म्हणटा 1400 रुपया दिता. सो तातूंतले जे कितें 50% अमावंट आसा तो हांव म्हज्या वॉर्डांतल्या ग्रामस्थांक हे हांव संचालक जालो थंयच्यान दीत येयल्लो आसा आनी ती कंटिन्युटी म्हणजे ते सपोर्ट म्हज्या कडच्यान म्हज्या ग्रामस्थांक हांव ह्याय वर्सा दिता हे हांव अशा तुमच्या माध्यमांतल्यान जाहीर करता. आणि शेतीच्या बाबतींत म्हणटात तशे वाडेकारांक वाड्या वयल्या ग्रामस्थांकय खबर आसा की गेली कितलींशींच वर्सां हांगासर म्हणजे आमचे लोक कश्ट करून हे सगळे पिकयतात, पण काही कारणास्तव एक फावटी म्हणजे एक नॅचरल कॅलॅमिटीज जातात, म्हणजे नाका त्या वेळाचेर पावस पडटा, नुकसानी जाता शेतीची. आमचे जे शेतकारी आसात हे खरे आमचे हे पिलर्स म्हणून येता, तांचे उद्देशी आमकां जे आमचे लोकल रायस जावं व दुसरी कसली व्हेजिटेबल्स ही आमकां फ्रेश मेळटा. कित्याक जाय त्या वाठारांसून भायले व्हेजिटेबल व भायले जे स्टॉक येता तातूंत कितें कॅमिकल आसता आनी कितें आनी ते आमच्या हेल्थाक तितलें बरें न्ही. सो आमचे लोकल जे कितें करतात आमची जी पोरसांनी कितें व्हेजिटेबल्स लायतात आनी हांव तांकां एडुकेट करता आनी तांणी हो वावर चालूच दवरचो. 1975 साली स्थापन झालेली आपली पेडणे तालुका शेतकरी सेवा सहकारी संस्था आज 50 वर्ष पूर्ण करीत आहे आणि या 50 वर्षामध्ये अनेक कार्यक्रम या संस्थेने राबवलेले आहे. खास करून ही संस्था जी आहे ती शेतकऱ्यांनी स्थापन केली आणि शेतकऱ्यांच्यासाठी या संस्थेतर्फे अनेक उपक्रम राबवले जातात. त्यामध्ये खत उपलब्ध करणं, बियाणं उपलब्ध करून देणं, त्याचबरोबर वेगवेगळ्या प्रकारची कलमं या शेतकऱ्यांसाठी उपलब्ध करून देणं. कॉम्पिटिशनां सगळ्याक जाल्ली आसा, पण आमच्या शेताच्या बाबतींत कॉम्पिटिशन उलटी जाल्ली आसा. तर ती सोसायटीनय म्हाका दिसता बरो विचार करता. ते आतां 50% दिता म्हणटा मशिनय म्हाका सोसायटीन घेतला आसता न्हू. तर बरो उपक्रम आसा आनी बरें काम करता. पण म्हाका दिसता शेतकऱ्यांक जर आतां प्रोत्साहन दिवपाक वयतले जाल्यार फ्री दीत जाल्यार बरें आसतलें. कारण काय फ्री दिल्या शिवाय कोण फुडें सरना.